पंचायतीक धाडटाले म्हणून गार्बेज कलेक्शन तेजें कितें जालेलें आहा? ऑलरेडी धाडलेले आहा. सगळ्या पंचायतीक धाडलें. ऑल पंचायत आर बींग सेंड चलान बुक्स. ऑलरेडी चलान मारपाक चालू केल्ले आहा. कांदोली पंचायतीक पावल्या, कलांगूट, अंजुना सगळ्यांक पावल्या. सो इट वील टेक सम टायम. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज फर्स्ट. ओके. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आहा. हां. 23 पंचायत आयज जे गार्बेज कलेक्ट करतात त्या पंचायतींनी लोक जर तर डटी करूंक लागले तरी जाल्यार हो चलान म्हणटा तो पडोकूच जाय. तेचे भायर हांव उलयना. आतां सालसेटाक आमी चलान दिवंक शकना. थिंगा आजुनी आमचो हें ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम हॉटेल्स ऑर रेस्टॉरंट्स. बट स्टील दे नीड टू टेक केअर ऑफ देअर ओन वेस्ट, सेग्रिगेट द वेस्ट अँड सी which contractor is treating it. No, but when panchayat gives a certain challan or is there an understanding between solid state? Yeah, it is our challan. The money comes to us. Directly. Yeah. 60-40 baht. No, तशें कांय ना. Money has to come to us. And we will make sure that the panchayats who are collecting waste to be sent to our garbage treatment plant, those panchayats have to do so many challans every month. अशें म्हणून तांकां आनी एक लेटर वयतलें. Target दिल्या. टार्गेट वयतलेच. कित्याक त्या पंचायत ज्युरिडिक्शनांसून वेस्ट कलेक्ट जाता तरी आसतना सम रेस्टॉरंट्स ऑर सम हाऊस होल्ड आर अगेन डटिंग द एरिया. दॅट मिन्स दे नीड टू बी फायंड. So target दिना जाल्यार फायंड शूड बी ओनली इन द एरिया वेर देर इज कलेक्शन ऑफ वेस्ट. So target दिना जाल्यार गार्बेज कलेक्शन तुमी करचें ना सालिगांव. ना ना आमी टार्गेट आमकां एक्चुली पयशे नाका ते. वी वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लीन. कलेक्शन करून आसतना तुमी तरी उडयता म्हणजे कितें. देर आर सम रेस्टॉरंट्स who don't want to pay garbage tax, so ते वत्ता बॅग व्हडली पोटली रातची आनी दुखलून उडयता शेतान. आमच्या एरियेक जायना ते सायडीन जाता, शोलचे ते वाटेन जाता फुडें. ते बंद जावपाक जाय. ते तांकां टार्गेट दिवचोच पडटा. फायनीचो स्ट्रक्चर कसो आहा? फायनीचे 500 आहा, 2000 आहा, 5000 आहा, 20,000 आहा. पंचायतीक रायट आहा. पंचायतीक म्हणजे आमी ऑलरेडी सगळे चलान बूक धाडलेले आहा. आमी सायन मारून सेक्रेटरी हॅज टू ओनली सायन. सेक्रेटरी हॅज टू ओनली सायन. कितले पंचायती म्हणटा सगळ्यो? 23 पंचायत. In North Goa. कोस्टल आमचे 23 पंचायतीचो वेस्ट आमकां येता आमच्या प्लांटान. तांकां. हो ऑथोरायज्ड. सो दे आर बींग गिवन दीस बुक्स. But what about the other panchayats? Because there are now. See, we are working on entire Goa, so you have to give me some time. पण सगळ्या पंचायती For that, other plants have to be थोड्या ready. पंचायतींनी See, आपल्याकडे waste घेऊन हुंय दोत्तले आमी तो. पण थोड्या पंचायत जे पंचायतीचो वेस्ट तुमच्या हितून वचना ते पंचायतींनी देखून सांगलेला की See, now we are thinking of putting up a small mini plant in Nuve. बाबा शानाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पंचायतीचो आमकां हे येयला प्रपोजल येयला 54 lakhs पडटा ताका. सो दे हॅव वन स्मॉल बायो डायजेस्टर बट वीच इज तांकां पावना तो. सो तांकां मिनिमम वेट गार्बेज जे आहा तांकां 20 टन्साचो तरी जाय एवरी डे. 15 to 20 tons ट्रीट जाता पळय तो. वी आर ऑल्सो लुकींग एट वेदर वी कॅन सेट इट अप till we complete our Baingini or till we complete our Kakora. So if a person doesn't pay the fine, जाल्यार कितें आसतलें? तेजे हाऊस टॅक्सांतून ते रिकवरी. सी गव्हर्मेंटाचे पयशे खंय वचना. शालान फायन दिली म्हणजे तुका फाल्यां ते फॉर अ फायन ऑफ 500 rupees दे टेक यू टू कोर्ट ऑल्सो. देर इज अ लॉ. तेजे हाऊस टॅक्स रिसिट्स आसता. तेजे we can write to various other departments to stop his renewal of licenses. Supposing some restaurant is given fine, तेजे सगळे renewal stop जातले न्ही. There is a way out to remove the fine. We don't want to fine the people, but there has to be discipline. पण दुसऱ्या पंचायतीचे कितें आसा? बिकॉज थोड्या पंचायतींनी लायक एक्झाम्पल ओल्ड गोवा कोल्लेमार they are not giving their garbage to your Saligao treatment, but still तेणी रिसीट येयल्या म्हणटा. See, आमी कितें सांगला की वाठार क्लीन आसचो. जॉब कोणाचो? पंचायतीचो. सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प द पंचायत टू सेट अप दीस प्लांट्स सो दॅट अराउंड 50 पंचायत्स ब्रिंग द वेस्ट ओवर देर. पंचायत should be only collection body to collect the waste because that is the local government institution. They have to collect and give it to us. So ते जर आतां कलेक्ट करता आनी ड्राय वेस्ट आमकां दिता. वाय वी हॅव सेंड द अदर पंचायत? बिकॉज दे आर गिविंग अस ड्राय वेस्ट. ऑल पंचायत्स इन गोवा इज गिविंग अस ड्राय वेस्ट. प्लास्टीक वेस्ट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल पंचायत.
तांकां चलन दिल्लें इफ समबडी इज लिटरिंग यू कॅन फायन